जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्विसपूर म्हाका हे पोरी उलयलो, तर आतां तुजें काम करूंक आयतो जा. उठ आनी तुका हांवें फरमायलां तें सगलें तांकां कळीत कर. तांचे हुजीर कांपू नाका, ना जाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कांपसो करतलो. हांव तुका आज एक गोट शार, एक लोखंडी खांबो, एक कांशाची वोनोट करतलो. कारण ह्या सगळ्या देशाक, जुडाच्या राजांक आनी कुंवरांक, यादनिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. ती सगळीं तुजेर आड झुजतलीं, पूण केन्नाच तुजे जैत वचची नात. कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाता हांव आसां. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचें वोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा तुजें बरेंपण पुरगोडटलें. तुका शेरोणें येता सर्वेस्पोरा, म्हाका कदींच फुटवूंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा तुजें बरेंपण पुरगोडटलें. सर्वेस्पोरा म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजो खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा तुजें बरेंपण पुरगोडटलें. दोनया तूं एकलोच म्हजो बरवंसो. म्हजे तरणे पिरायेंत हांव तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत हांव तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांतसून तूं म्हाका राखताय. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा तुजें बरेंपण पुरगोडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवूण गाजयतलें. देवा म्हज्या तरणे पिरायेंत हांव तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुजे ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा तुजें बरेंपण पुरगोडटलें. Sorvespora soy, soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy. Sorvespora soy, soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच पागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. Sorvespora soy, soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy. Sorvespora soy, soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तो त्याच हेरोडीन हेरोडियास नांवाच्या आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केली. तिका लागून ताणें मनीस धाडून जुआंवाक धरलो आनी बुणकुणींत घालो. कारण जुआंव हेरोडीक म्हणटालो, तुज्या भावाच्या बायलेक तुज्यान तुजी बायल करून दवरूं नजो. पूण हेरोडसाच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ती ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तर एक प्रमाणीक आनी भोक्तिवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोड जुआंवाक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी खुशे मनान ताका कान दितालो. अशें आसता बरी एक संदी सांपडली. हेरोडीन आपल्या वाडदिसा आपल्या अधिकाऱ्यांक, आपल्या सुबेदारांक आनी गालिलेच्या व्हड व्हड मनशांक एक व्हडलें रातचें जेवण केलें. आनी त्याच हेरोडीसची धूव भितर सरून नाचली
आनी हेरोडीक आनी ताचे सांगाती जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलो. आनी ताका असो सोपूत दिलो. मागशी तितली दितलो, म्हजे राजवटचे अर्द जाल्यार लेगून. भायर वचून चेडवान आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, जोआंव बाप्तिस्ताचें सीस. बेगीन बेगीन राजसोयशी भितर येवन चेडवान अशें मागलें, एका ताटार जोआंव बाप्तिस्ताचें सीस आतांचे आतांच म्हाका दी. हें म्हाका जाय. राजाचेर व्हड संताप आयलो, पण आपल्या सोपुताक लागून आनी हाजीर आसलेल्या पावण्या पासत चेडवाक दिलेलें उतर मोडूंक ताका खुशी नासली. देखून राजान राखणदारांक धाडलो आनी जोआंवचें सीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोनकोणींत ताची तोकली कापली आनी सीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें. आनी चेडवान तें आपल्या आवयक दिलें. हें आयकून जोआंवचें सीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून ताणें ती एके समाधींत घातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानये. वाकाणी तुका क्रिस्तांव. नियाळ, तर आतां तुजें काम करूंक तयार राव. नियाळाक आदार. एक आवय उद्गारताली, ल्हान आसतना भुरगीं कांय बरीं मिसाक आनी मागण्यांत वांटो घेतालीं, पूण आतां भुरगीं व्हडलीं जातूच कोणेंच सांगलोलें तांकां नाका. ल्हान आसतना इगर्जेंत वचूंक आशेतालीं, आतां वचूंक निबा सांगतात आनी काळीज मोन पासून दाखयनात. देवाच्या आज्ञा आड वचूंक आमी निबा सोदता. निबा खुणायता आमचे ओपतार, इनकॉम्पिटन्स. देवान जायत्या प्रवाद्यांक आपयले आनी देवाचे बळान ते वावुरले. आयचे पयले वाचपान देव जेरेमायासाक तयार रावंक आनी आपूण फरमायता तितलें पुर्जे कळीत करूंक आपयता. इतलेंच न्हय, ताचेर विरुद्ध वेतोल्यांचेर तो जोयत व्हरतलो म्हूण आस्वासन दिता, कित्याक ताची राखण करतलो म्हूण सर्वेस्पर उलयलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत स्नानदातार जोआंव विशीं सांगता. तो कसो सतेन जियेलो. हेरोडाची चूक ताचेर तोंडार सांगता. हेरोडेस रागाबोरीत जाता आनी तिका सोयीक मेळटा तेन्ना आपली दुवेक जोआंवचें सीस ताटार घालून दी म्हूण हेरोडा लागीं माग म्हूण शिंकयता. हेरोडीचेर व्हड संताप आयलो, तरी पूण आपल्या सोपुताक लागून आनी हाजीर आसलेल्या पावण्याक लागून चेडवाक दिलेलें उतर पाळूंक जोआंवाक जिवेशी मारून फुडें सरता. आमी बागेवन जोआंव स्नानदातार भाशेन देवाचे उतराची तत्वां आनी मुळां भियेनासतना शिपडावंक वावरूंक स्वताक गोवाय दिवंक बापा लागीं मागुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. देवाचें आपोवणें आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी सदांच तयार रावंक जाय.